Welcome to the Garden of Glory. Peace be with you. Welcome to today's Mass readings and reflections. This is to help you prepare for tomorrow's Mass. Readings are in Konkani. जोनास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेलें वाचप. तेन्ना जोनास एकदम तिडलो आनी रागान भरलो. ताणें सर्वेस्पराक मागणें करून म्हणलें, ए सर्वेस्परा, अशें म्हाका घडतलें म्हूण हांव घरा आसतना हांवें सांगलोलें की ना? हाका लागून हांवें आदीं फुडेंच तार्शीसाक पळून वचूंक ताकीद केली. तूं दयाळ मोवाळ काळजाचो देव म्हूण हांव जाणा आसलों. तूं रोकडो रागार जायनाय. तूं भोव कोनवाळो. वायट करूंक येवजिलें तें तूं सोडून दिताय. सर्वेस्परा, म्हजे मागणें आयक. म्हजो जीव काड, कित्याक जिवो उरचे परोस हांव मेल्यार ओदीक बरें. सर्वेस्परान जबाब दिलो, तूं रागार जाताय तें बरें. तेन्ना जोनास शारांतलो भायर सरलो आनी शाराचे उदेंतीक वचून बसलो. थंय ताणें आपणाक एक कोमटी घाली आनी शाराक कितें जाता तें पळोवंक तिचे सावळेक बसलो. तेन्ना सर्वेस्परा देवान जोनासाचे कुशीक एंडेलाचें एक झाड वयर सोरचें आनी ताचेर सावळी घालून ताचो राग निवळचो म्हूण थारायलें. एंडेलाचें झाड पळोवन जोनास खूब खुशी जालो. पूण दुसऱ्या दिसा फांत्या फारार देवान त्या एंडेलाच्या झाडाक किडो लागोसो केलो आनी ह्या किड्या वरवीं तें बावून गेलें. उपरांत सुर्या उदेतोच देवान उदेंतीक थावन एक खोर वारो सुटोसो केलो आनी जोनासाचे तकलेक इतलें ओत लागलें की तो झिंट मारून पडलो आनी आपणाचेर मरण धाड म्हूण मागून ताणें म्हणलें, जिवो उरचे परोस हांव मेल्यार ओदीक बरें. तेन्ना देवान जोनासाक म्हणलें, एंडेलाच्या झाडाक लागून तुका दूख भोगूंक तुका कारण आसा? ताणें जबाब दिलो, होय, हांव मरोपर्यंत दूख भोगूंक म्हाका कारण आसा. सर्वेस्परान जबाब दिलो, ह्या एंडेलाच्या झाडा पासत तुवें कांय कोश्ट करूंक नाय. ना म्हूण तें वयर काडूंक नाय. तें एके राती भितर वयर सरलें आनी एके राती भितर मरून गेलें आनी तर ताचे पासत तुका दूख भोगता. आनी ज्या शारांत उजव्या आनी दाव्या हातां मदें अंतर नकळो आशिल्लो 120,000 अदीक लोक आनी खूब गोरवां मनजाती आसात, त्या व्हडल्या निनिवे शारा पासत म्हाका दूख भोगची ना? देवाचें उतर हें. आमचो जबाब. तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. तूंच म्हजो देव, म्हजी दया कर सायबा. दिसभर तुकांच उलो मारता. तुज्या चाकराचें काळीज संतोशी कर. तुकांच सायबा म्हजो आत्मो उबारता. जबाब. तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. तूं सायबा दुलोप आनी कोनवाळो. तुका उलो मारतोल्या थंय तूं माये मोगान भरलोलो. म्हजे मागणें आयकून घे सर्वेस्परा. म्हजे विनवणेक कान दी. जबाब. तूं सायबा दयाळ आनी काकलुतीचो देव. उद्गार.
Soy sorves pora, soy sorves pora, soy, 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 soy. देवान तुमकां आपली आपणायलोली भुरगीं जावच्याक देणें दिलां. आब्बा बापा म्हणून व्हडल्यान उलो मारूंक तुमच्यान आतां जाता. Soy sorves pora, soy sorves pora, soy, 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 soy. लुका पोरमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू एके कडेन मागणें करून आसलो आनी ताणें तें सोंपयल्या उपरांत ताच्या शिसांतल्या एकल्यान ताका म्हणलें, सायबा, जुवावान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलां तशें तुंय आमकां शिकय. ताणें तांकां सांगलें, तुमी मागणें करतात तेन्ना अशें म्हणात, बापा, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, आमचो दिसपट्टो ग्रास दिसाच्या दिसा आमकां दी, आनी आमची पातकां बोगोस, कित्याक आमच्या रिणांत आसतल्या सगल्यांक आमी बोगशितांव, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. नियाळ. सायबा, जुवावान आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयलें तशें तूं आमकां शिकय. लूक 11:11. आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू मागणें करीत आसलो आनी जेन्ना जेजून आपलें मागणें सोंपयलें तेन्ना एक शीस जेजूक अशें म्हणटा, जुवांव आपल्या शिसांक मागणें करूंक शिकयता. जुवांवां परी आमकां मागणें करूंक शिकय. तेन्ना जेजू आमचें मागणें कोण परी जावंक जाय तें आमच्या बापा ह्या मागणे वरवीं शिकयता. आयच्या दोनूय वाचपांत आमकां बोगसोण्याची खबर मेळटा. पयल्या वाचपांत निनेवेकारां आपलें जिवीत बदलतात आनी देव तांकां आपली काकूत दाखयता आनी बोगशिता. जाल्यार शुभ वर्तमानांत आमी बोगसोण्याची मनशां जावंक जेजू आमकां मागण्यांतल्यान शिकयता. आयज मागणें जावन आसा आमकां दर एकल्याक हात्यार देवाची मोहिमा परगटूंक, देवाचें राज विस्तारूंक. मागणें जावन आसा आमचें बळ आनी घोटाय दुसऱ्यांक बोगसोणें दिवंक. आमी पातकांत पडोना जावंक मागणें आमकां करपा दिता. जो कुटुंब एकवटान मागणें करता तो कुटुंब देवाच्या एकवटान जियेता. आनी जो कोण भावार्थान मागणें करता तेन्ना देव आमच्या मागण्यांक कान दिता आनी आमच्यो गरजो मागण्यांतल्यान फावो करता. सुर्गेंच्या बापा, मागणें जिविताचो माज करून ताळणेंत पडोना जावंक आमकां मागण्यांच्या बळान भर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dear Baren Koro.